मोपा विमानतळाचेर सांखळेच्या लोकांची नोकर भरती जाल्या ही फकत एक अफवा। म्हाका म्हाज्याच मतदारसंघातल्या लोकांक कामां दिवपाची संवय ना, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सुमार 500 लोकांची नोकर भरती जाल्या आनी येता त्या दिसांनी आनीक 500 लोकांची नोकर भरती जातली आनी असो आदेश मेळटलो। ह्या वेळार नोकर भरतेंत पुरायपणांत पेडणेकारांक घेतल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। चुकीचो समज आसा, चुकीचो समज। आता जर तूं पळयशीत रे, आता ते आयज टील डेट अपॉइंटमेंट जाल्या पयलीं 500 पेक्षा चड भुरग्यांची परमनंट एम्प्लॉयमेंट जाली। 100% पेडणेकार हांवें व्हेरीफाय केला, 100% पेडणेकार आसात। 500 पेक्षा चड अपॉइंटमेंट जाली हा। 200 जण फक्त ते फायरमॅन थंय लागता पयलीं, 200 जण पेडणेकार आता पर्यंत रिक्रूट जाले आनी आता उरलेले 500 रिक्रुटमेंट जाल्या। म्हाका दिसता ह्या दिसांनी केन्ना तरी आमी तांकां तेंची कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स दिवपाचे आसा। 100% पेडणेकार